वेर्ला काणका नायकावाड्यार सातेरी देवळा सारख्या घरात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या घराचो धनी खंय मुंबय आसता। 2 म्हयन्यांत एकदा तो गोंयांत येता। मंगळारा तो घरात भितर सरपाक गेल्यार घराचे कुलूप नाशिल्ले। पुराय घराचे कनेक्शन काडला। नळ व्हेल्यात, टायल्स, गॅस सिलिंडर बेपत्ता आशिल्ल्याचे ताचे नदरेक आयले। वेगवेगळ्या म्हापसा पुलिसांक कळयताच तांणी घडणूक थळार पावून तपासणी केली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। I come from Bombay, 5:30. Okay. When I entered the house, there was no lock on the door. And when I entered inside, the wiring has been all damaged and pulled out, and the wires have been taken away. Wired means the connection of the full house? Yeah, the full house. Okay. All the wires they have taken, and the tap fittings, all the tap fittings they have taken. What else? And my gas cylinder, they have taken a small gas cylinder, and the gas stove they have taken. Okay. So you often come here? Yeah, I come every 2 months. Okay. So you basically live in Bombay? Yeah, I'm staying in Bombay. Okay. I come here basically because of I've got a case going on, Muntar case going on of my ancestral property. Okay. And these white ants which are there, and this is my sister's house. They are in Canada. So I come to look after the house. Okay. So today evening only you came to know? Today evening I came from Bombay. My luggage and all is there only. Okay. You know. So it's for all these years, maybe 10 years I'm coming, there is no problem and all. हांगासर सध्या वेल्ला नायकावाडो हांगासर ज्या वाड्याचेर एक सातेरीची देवूळ आसा त्या सातेरी देवळाच्या कुशीकूत एक पोरणे घर आसा आदले ते घर सदांच बंद आसता कित्याक त्या घराचो जो मालक आसा वो बॉम्बे हांगासर रावता आनी 2-3 म्हयन्यांनी एकदा तो विजीट दिता ह्या घराची साफसफाई करपाक। असोच अचानक जेन्ना तो आयज सांजेच्या वेळार बॉम्बेच्यान जेन्ना आपल्या पोरण्या घरा तो हांगासर पावलो तेन्ना ताका एक वेगळे आश्चर्यचकीत दृश्य दिसलें। तें म्हटल्यार की जेन्ना तो घरान भितर सरलो म्हटल्यार की दार जी तेजी एंट्री जी आशिल्ली त्या दाराचे जे कुलूप आशिल्ले जे लॉक आशिल्ले त्या दाराक लॉक नाशिल्ले तेणी थेट ते दार ओपन करून पळयलें आनी तेन्ना तेज्या नजरेक येयलें की तेज्या घरांत सद्या अशें जळीमळी सगळी वस्तू पडलेल्यो आनी खंय तरी घराची जी लायटींग वायर जी आसात कनेक्शन्स वायरींग सगळे हे खंय तरी काडलेले गेल्ले आनी ते खंय तरी मिसप्लेस जाल्ले। तर त्याच बरोबर जेन्ना तेणी किचनान मातशें वचत पळयलें तर तेजे खंय तरी एलपीजी सिलिंडर जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले, गॅस स्टोव जे आसा ते खंय तरी गायब आशिल्ले। अशे बऱ्योचश्यो गोश्टी ज्यो आसा तेच्या घरातले सामान जे आसा ते खंय तरी मिसप्लेस मिसींग आशिल्ल्यो। त्याच प्रमाणे पुराय घराचे जे वायरींग कनेक्शन जे आसा ते खंय तरी मिसींग आशिल्ले, काडलेले आशिल्ले। सध्या घटनास्थळी म्हापशेचे जे पुलीस आसात ते हांगासर पाविल्ले आसात, ते इन्व्हेस्टिगेशन हांगासर करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोदीकर।